नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश प्रभामणकर। टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। कलकत्ताच्या बायल दोतोराचेर बलात्कार केल्ले खातीर जीएमसींतल्या दोतोरांनी केलें आंदोलन। आयएमएचो फाल्यां संप, 24 वरां ओपीडी आसतल्यो बंद। धारबांदोडेच्या धुले वाठारांतली झाडां कापिल्ल्या प्रकरणांत रान खात्यान मनोहर गांवकाराचेर केलो गुन्यांव नोंद। दोंगर सपाट करतना झाडां मारिल्ल्यान रान खात्यान केल्ली पळोवणी। बोमडामण फादरबाच्या रेवती बोरकाराच्या घराक लागलो उजो। घोव जखमी, उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती। 5 ते 6 लाखांचें लुकसाण। बायलेचेर हल्लो केल्ल्यान जोकीम फर्नांडिसाक मायणा कुडतरी पुलिशेन केले अटक। सोऱ्याच्या घुवळेत हल्लो केल्ल्याचे तपासांत उक्ताडार। सांतिनेज कोसळिल्ल्या इमारतीचो उरिल्लो धोकादायक भाग केलो पुराय मातये भरवण। लुकसाण जाल्ल्या शेजारच्या घरांक लुकसाण भरपाय दिवपाचे महापौर रोहित मोन्सेराताचें आश्वासन। वाडपी आवाज प्रदूषणा आड हणजूणकारांनी केले मेणवाती पेटोवन आंदोलन। मोठ्या आवाजान म्युझिक वाजोवपी क्लब करचे बंद, थळाव्यांची मागणी। आणि आता खबरो विस्तारांत। कोलकातात बायल दोतोराचेर अत्याचार करून तिका जिवेशी मारली। ह्या घडणुके खातीर जीएमसीच्या दोतोरांनी तशेंच विद्यार्थ्यांनी जीएमसी भायर आंदोलन केलें। बायल दोतोराचेर अत्याचार करून तिका जिवेशी मारप्यांचेर खर कारवाय करची म्हणून दोतोरांनी मागणी केल्या। 9 ऑगस्टाक पश्चिम बंगालाच्या आर्जिकल मेडिकल कॉलेजींतल्या बायल दोतोराचेर अत्याचार करून तिका जिवेशी मारिल्ली। हे घडणुके उपरांत पुराय देशात खवदळ पडल्या। कलकत्ता सयत हेर राज्यांनी लेगीत लोक ह्या घडणुकेच्या निशेधात आंदोलनां करपाक पेटल्यात। गोंयांतूय शुक्रारा जीएमसीच्या दोतोरांनी आनी विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले। बायल दोतोराचेर अत्याचार करून तिका जिवेशी मारप्यांचेर खर कारवाय करची म्हूण दोतोरांनी मागणी केल्या। Goa Association of Resident Doctors, they have given me a letter saying that they would be going on strike from 1 p.m. today. Okay, and in that they have said that they will also do emergency services will be continued. Okay, I as a dean and my medical superintendent and director admin, we understand the sentiments of the guard and we stand in solidarity with their feelings because it is about the incidents that has happened in one state of this country and the doctor community is shaken up. So in this regard, I also had a discussion with our honorable health minister and he also expressed his sentiments towards the feelings of the guard, and we had meetings of heads of department to see how we can function in this situation. So all HODs have been briefed and they are ready to carry on the emergency work. Emergency work will not stop. The patients' lives will be saved here. It is very, very important that being a tertiary, we take care of our patients who comes with emergency. So the only routine work, that is routine operations, routine admissions and elective, we call it elective, this work will be stopped till the time the residents join back. आयएमएचो शेनवारा देशभर संप जावपाचो आसा। गोंयच्या फाट्यानूय ताका तेंको दिला। ताका लागून आयएमए कडेन जोडिल्ल्या राज्यांतल्या 1800 खाजगी दोतोरांक आपतकालीन सेवा सोडून शेनवारा सकाळी 6 ते आयतार सकाळी 6 वरां मेरेन ओपीडी सेवा बंद दवरपाचे निर्देश दिल्यात। तातले सुमार 1200 डॉक्टर ओपीडी 24 वरां बंद दवरपाची शक्यताय आसा। आयएमएच्या गोंय फाट्याच्या अध्यक्षान हे विशींचे परिपत्रक जारी केला।
ते आसा GMC हांगासर आनी तुमी आमच्या फाटल्यान पळोवपाकूच शकता की हांगासर डॉक्टर्सांचो प्रोटेस्ट चालू आसा आनी तुमकां खबरूच आसतली की फाटींत एक गजाल जाल्या ती म्हटल्यार कलकत्ता हांगासर एका डॉक्टराचो रेप जाल्लो ताजे खातीर हो जो प्रोटेस्ट आसा तो आख्ख्या देशभरात प्रोटेस्ट चालू आसा आनी त्याच प्रमाणे आमच्या म्हणजे गोंयान GMC जी कॉलेज आसा थंयसर सुद्दां हे जे डॉक्टर्स तुमकां फाटल्यान दिश्टी पडटा तेंच्यांनी सुद्दां हो प्रोटेस्ट चालू केला म्हणजे हो 2 दिसांचो प्रोटेस्ट आसा तुमी फाटल्यान पळयतात सगळे डॉक्टर्स जे आसा ते हांगासर प्रोटेस्टा खातीर जमलेले आसा आनी हो 2 दिसांचो जो प्रोटेस्ट आसा तो म्हटल्यार आयज OPD चालू आसा फाल्यां फूल म्हटल्यार एक 24 आवर्स OPD जी आसा ती बंद आसतली अशें सुद्दां सांगलेलें आसा जाल्यार तेंच्यो मागण्यो ज्यो आसा त्यो आमी तुमच्या मुखार घेवन येतलीच पळयत रावात गोमंतक TV। धारबांदोडेच्या धुले वाठारांतल्या सर्वे नंबर 157/1 या सुवातेंतली झाडां कापिल्ल्या प्रकरणात जाग्याचे धनी मनोहर घनश्याम गांवकर हांच्या आड रान खात्यान गुन्यांव नोंद केला। धुले धारबांदोड्या दोंगर सपाट करतना झाडांय मारून उडयल्ली ताची बुधवारा कुळे विभागांतल्या धारबांदोडा रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी पंचनामो केल्लो। धारबांदोडा पंचायत क्षेत्रांत जो धुले भाग आसा त्या धुले भागांत जमीन सपाटीकरण करतना कितल्याशाच झाडांची कत्तल जाल्ली आसा तेका लागून ते जमनीचो मालक मनोहर घनश्याम गांवकर हेचे विरोधात कुळे वन खाते यांनी अंडर PTA अंडर तेंचेर गुन्हा दाखल केल्लो आसा आनी हेची चवकशी चालू आसा। अशेंच प्रकरण जेन्ना गोमंतक TVन उगडकीस हाडलेले तेका लागून एका वाच्या फुटली आनी ह्या संदर्भात जो कोण प्रायवेट प्लॉट करताले आनी विकताले आनी तेंचेर ही कारवाय जाल्ली आसा। हांगा जो तो मालक आसा जमनीचो मालक तेजेर ही झाडां मारल्या कारणान कारवाय जाल्ली आसा। PTA अंडर तेजेर गुन्हा दाखल केल्लो आसा। गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर। सोऱ्याच्या गुळेंत बायलेचेर सुरयेन हल्लो केल्ल्यान मायणा कुडतरी पुलिसांनी दुबावीत जोकीम फर्नांडीस हाका अटक केलेली आसा। जखमी बायलेचेर सध्या GMCत उपचार चालू आसा। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा। कोमार्था कुट्टरी वाठारात रावपी जोकीम फर्नांडीस हाचो 14 ऑगस्टाक मध्यान राती ताची बायल अल्केन हाचे वांगडा वाद जाल्लो। ह्या वादात रागान जोकीमान किचनांतल्या सुरयेन आपल्या बायलेचेर हल्लो केल्लो। ह्या हल्ल्यात ताची बायल जखमी जाल्ली। ह्या घडणुकेची म्हायती अल्केन हिचो भाव जेरी फर्नांडीस हाका मेळ्ळ्या उपरांत तिच्या भावान जखमी जाल्ले आपल्या भयणीक हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर व्हेल्ली। उपरांत तांणी मायना कुट्टरी पुलिशेंत येवन जोकीम फर्नांडीसा आड कागाळ नोंद केल्ली। पुलिसांनी केल्ले तपासणीत जोकीम फर्नांडीस हांणी सोऱ्याच्या गुळेंत बायलेचेर हल्लो केल्ल्याचे उक्ताडार आयले। उपरांत पुलिशेन ताका आयज अटक केली। काल मायणा कुडतरी पुलिसांनी कोमार्था कुडतरी हांगच्या जोकीम फर्नांडीस ह्या इसमाक अटक केल्ली आसा आनी ताका अटक करपाचें कारण म्हणजे ताणें आपली बायल आल्काना फर्नांडीस हिजेर किचनान जी सुरी आसा ती घेवन म्हणजे सुरी घेवन तिका वार केली आनी तिका जखमी केली, मारपाचो प्रयत्न केलो आनी ताजे बद्दलची कागाळ जी आसा ती आल्कानाचो भाव जेरी फर्नांडीस हाणें मायणा कुडतरी पुलिसांक दिली। ताजे नंतर रोखडीच मायणा कुडतरी पुलिसांनी एक्शन घेवन हाका अटक केल्ली आसा आनीक जी आल्काना फर्नांडीस जी इंजर्ड आशिल्ली तिका GMCक उपचारा खातीर एडमीट केल्ली। आतां मेळ्ळ्या त्या म्हायती प्रमाणे आल्काना हिची प्रकृती सुदारता आनीक इन्व्हेस्टिगेशना दरम्यान पुलिसांक अशें कळून आयलें की जोकीम फर्नांडीस जो आशिल्लो तो आल्कोहोल भरपूर कन्जम्पशन केल्लें आनी त्या नशे भितर ताणें रागाच्या भारान आपल्या बायलेच्या पोटांत चाकू घाल्लो आसा। आतां पुलीस ताका कोर्टा मुखार दवरतले आनी ताका रिमांडा खातीर कोर्टा मुखार व्हरतले अशी म्हायती आमकां मायणा कुडतरी पुलिसांनी दिली आसा। गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकणेकार। सांतिनेज हालींच कोसळिल्ल्या धोकादायक इमारतीचो उरिल्लो भाग पणजे महानगरपालिकेन पुराय मातये भरवण केलो। महापौर रोहित मोन्सेरातान मातये भरवण केल्ल्या इमारतीची पळोवणी केली। तशेंच धोकादायक इमारतीचो उरिल्लो भाग मातये भरवण करतना आशी कुशीकच्या घरांक जाल्ल्या लुकसाणाची लुकसाण भरपाय दिवपाचें आश्वासन महापौर रोहित मोन्सेरातान दिलें। पणजे सांतिनेज कोसळिल्ली धोकादायक इमारतीचो उरिल्लो भाग पणजे महानगरपालिकेन पुराय मातये भरवण केल्या उपरांत आशी कुशीकच्या धोको उपराशिल्ल्या शेजाऱ्यांनी सुटकेचो श्वास घेतलो। मात धोकादायक इमारत मातये भरवण करतना शेजारच्या घरांक बरेच आर्थीक लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा। माझ्या घरान वर पंखा गेला, AC गेला, पाट बेडरूमाचे कितले तसं सगळे गेला, POP आनी सगळे गेला। आता ते हे पळयलें ना हांव स्लॅब म्हाजे टायल्स हांव पळोवंक ना ते कितें जाल्यार खबर ना। धाडटा म्हणटा सरान रोहित सरान ते कन्न दितालो म्हणटा। सो कशें कितें तुमकां ते बिल्डींग उडयली न्हू तुमी आतां कितले तुमकां सेफ दिसता?
पयलीं कशें आसलें? खूप सेफ दिसता दिसता बियोंड दीस काडटाली आमी आनी वारो बी येता भोर कसो दिसतालो आमकां आनी आतां हे दिसांनी पावसान न्हू खांबे मात खूब बारीक जाले ते कमचे पडत आसताले म्हणजे आमी डेली वचून पळयताले ते दिसताले फुडल्यानूच न्हू बिल्डींग चडशे आमकां खूब भंय दिसतालो मात पडली न्हू आतां आमकां सेफ कशें दिसता आमी पडले ना रोकडे सर येयलो रोहित सर येयलो रोकडे काम नाही काम केलं त्याने खूप बरें दिसलें. आजपर्यंत इतकं बरं केलं बरें काम केलं त्याने आज ते फुडें गेला त्याने आमकां पावस येता न्ही बरें तेजेचे एक अरेंजमेंट केला प्रॉपर केला म्हण सांगला आता पळोवया. तुमचें नांव अंदाज कितें? कितलें लुकसाण जातलें? अंदाज कितलें लुकसाण जातलें तुमचें? करूं ना तरी 4-1 लाख जातलें. तुमचें नांव कितें? पणजे महानगरपालिकेचे महापौर रोहित मोन्सेरातान मातये भरवण केल्ल्या धोकादायक इमारतीची पळोवणी केली. तशेंच धोकादायक इमारत मातये भरवण करतना लुकसाण जाल्ल्या शेजारच्या घरांक लुकसाण भरपाय दिवपाचें आश्वासन दिलें. So the demolition work has been completed now. So we had spoke to the PW engineer from the buildings division. He told us the structure is stable as is. It's only one beam that has to be broken and removed, and the mud that is next to it. And there is some debris that has fallen inside the house that I've called my labor to have everything else cleared. So as of now, everything is okay. There's no issue. I've asked the Mamledar to basically expedite their estimates so they can get compensation as soon as possible from the government also. So we will follow up on that. And so, debris bin kenna kadat? When you will clear this, or it will take some time? See, Baba, this remove now when it comes to demolition also now we have to technically recover the cost from the builder. Now nobody has come to claim this to remove this debris. See, that's why we've asked the engineer whether it's safe. As of now, he said it's safe. To remove this now will cost me lakhs of rupees to get it done. And all of this has to come from the builder. Like that, we have a lot of outstanding from people who were supposed to pay us for demolitions also. Now the cost accrues, and this was done as a favor. वर्षा आश्वेकरासहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. अणजुणच्या थळाव्यांनी आवाज प्रदूषणा आड बेरेस्तारा राती मेणवाती पेटोवन मोठें आंदोलन केलें. राती 10 उपरांत क्लबांनी मोठ्या आवाजात म्युझिक वाजयतात हे क्लबूच बंद करचे अशी मागणी थळाव्यांनी केली. या आंदोलनात दक्षिण गोंयचे खासदार विरियातो फर्नांडीस आणि काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांच्यांनी वांटो घेतलो. राती 10 वरां उपरांत संगीत वाजोवपाक मनाय आसा, पूण वागातोर आनी हणजूण वाठारांत नेम फटेर मारून कांय क्लब राती 10 वरां उपरांत मोठ्या आवाजात म्युझिक वाजयतात. ह्या म्युझिकाचो लोकांक बरोच त्रास जाता. देखून हणजूणच्या तिडकिल्ल्या थळाव्यांनी बिरेस्तारा राती वाठारांत वाडपी प्रदूषणा आड मेणवाती पेटोवन आंदोलन केलें. राती 10 वरां उपरांत क्लबांनी मोठ्या आवाजात म्युझिक वाजयतात हे क्लबूच बंद करचे अशी मागणी थळाव्यांनी केली. And we were questioned, why do we need the march when everything was settled yesterday, but nothing was settled. We as villagers from different villages were not happy. That's why we all have come here. We were also caught red-handed at the club right. We didn't let the PI walk in. Yeah, so it has all come on camera. This shows that there is a lot of loopholes, a lot of corruption right from the top, right, and the CM really has to take strict actions on all this. We carried on our candlelight march, okay, all the way to the police station. We've told them how many people are suffering, how many people have died in the past, elderly people. With their illness, they were forced to die early. It's injustice to their death. Yeah, we've come here and now we've asked the GS PCR. Okay, we've spoken to him and he has told us he's going to speak to his higher up, and he'll get back to us because all these clubs will not be functioning until they install the sound monitoring system. And it shouldn't be, and we don't want all this to be, because this is our demand we've already placed. No club should function till the sound monitoring system is installed. हणजूणकारांनी केल्ल्या आंदोलनात दक्षिण गोंयचो खासदार विरियाटो फर्नांडीस आणि काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर वांटेकार जाले. ऐकात तांच्यांनी ह्या आंदोलनात कितें म्हटले ते. लोकांनी जेन्ना आमी पळयलें इन सोशल मिडिया एज वेल एज न्यूज पेपर की लोक मार्च करपाचे आसा आमकां उमेद आयली, बट काल जेन्ना आमी पळयलें की MLA हॅज गॉन टू द पुलीस स्टेशन. वी नो दीस गेम. MLA हॅज गॉन टू द पुलीस स्टेशन टू इन्श्युअर दीस प्रोटेस्ट फेल्स, अँड दॅट इज वाय आयज आमी हांगा आयल्या लोकांच्या बरोबर रावपाक. हे सगळी गेम चलता. हे MLA बिमेले सगळे आर हँड इन ग्लव्स.
If this lady cannot stop, see, 1 minute, why we don't trust her? She's a betrayer. She is a betrayer. If she has betrayed the people, what stops her from betraying them again? He is the head of the family, and goycho familycho head is Pramod Sawant. He has said he is wholly responsible. He is wholly responsible. I ताका moral कांय courage ना सांगपाक पुलिसांक टू एक्ट, कित्याक आमकां सगळ्या खबर आसा की पुलिसांच्या एंट्रींग हे कितले पयशे घेता पळय ते. सांकळे वचोन खंयच्या बायलेक पयशे दिवचे पडटा पळय, सगळ्या गोंयांक खबर आसा. That is why he has no moral authority to tell the police. Pramod Sawant is responsible for the destruction of Goa, and we will fight the battle. आणि आज दुर्दैव अशें की आज 15 ऑगस्ट, आज ह्या देशाक स्वातंत्र्य मेळिल्ल्याचो दीस. आणि आज आमकां कितें पळोवपाक मेळटा की ह्या सरकाराचे लॉ अँड ऑर्डर इज टोटल कोलॅप्स. म्हणून आज लोकांक रस्त्यार देंवचे पडले. लोकांक आज फ्रीडम जाय फ्रॉम नॉयज पोल्युशन. सो म्हाका दिसता दिस इज एब्सोल्युटली फेलियर ऑन द गव्हर्मेंट. आणि आमी आज पळयलें की हे पुलीस डिपार्टमेंट कशें हे हँड इन ग्लोव्ज जाता. आमी सकाळीं पळयलें की एनवायरमेंट मिनिस्टर सांगता की गोंयभर ड्रग्स आहा. मुख्यमंत्री स्टेटमेंट काडटना स्लीप ऑफ टंग जाली. आणि एनवायरमेंट मिनिस्टर उलयलें तें खरें, ड्रग्स हांगा सरासर आहा गोंयांत. आतां स्थानीक जेन्ना आमची महिला त्या सायडींच्यान पास जाताली तिणें सांगलें रईत क्लब म्हणटा चालू आशिल्लो. ती सांगता जेन्ना आमी थंयच्यान एक्चुली आमचो रईतान वचपाक प्लॅनूच नाशिल्लो की लोक थंयच्यान चलून हांगा येवपा आशिल्ले PI विचारपाक. आमकां हाडायलें कोणें रईता मुखार, ह्या PIन आमकां थंय हाडायलें. आनी कितें सांगपालो, खंयचो दाखय आपूण बंद करता. अरे 2:15 तूं लोकांक विचारता खंयचो क्लबान म्युजीक आहा काय म्हणून. म्हणजे हे लोकांनी फाल्यां आपलें काम धाम सोडून सगळे पुलीस डिपार्टमेंटान नोकरी लागपाचें, हे तुमचें काम. खंयचो क्लब चालू आहा, खंयच्या क्लबान 10 उपरांत म्युजीक, हे तुमचें काम. तूं लोकांक विचारनाका. ताज्या उपरांत तांणी सांगलें कितें तरी सम नेम सम क्लब वामोस हें चालू आहलें. म्हळ्यार दीस शोज दॅट देर इज अ कंप्लीट फेलियर ऑन द पुलीस डिपार्टमेंट, ऑन द लॉ अँड ऑर्डर. आमी पळयलां की हांगा ड्रग्जान कशे लोक मरता. 3 बाबडे लोक हांगाचे मेले तरी ह्या सरकाराचे दोळे उगडे जायना. आज लोकांक रस्त्यार देंवचें पडलां. फाल्यां वी वील एक्सपोज दीस गव्हर्मेंट. एंड आय वॉन्ट टू टेल डॉक्टर प्रमोद सावंत की आमी वता उगी रावचे ना. कित्याक ह्या सरकाराची पळय फुटींगपणां आसा. फाटल्या एसेंब्लीन हो टुरिझम मिनिस्टर व्हडलें उलयतालो मरे. ह्या टुरिझम डिपार्टमेंटा कडेन मेकॅनिझम आसा. ताचे कडेन IRB बटालियन आहा म्हूण तोच सांगतालो मरे आपल्या कडेन सेपरेट विजिलंट टीम आहा म्हणून. सो खंय आहा ती टुरिझमाची टीम? ते येवन कित्याक रेड मारना? वाय द पुलीस डिपार्टमेंट हॅज टू वेट फॉर GSPCB टू एक्ट? वेर इज द टुरिझम डिपार्टमेंट विजिलन्स टीम? सो दीस शोज की हे सगळे करप्शनान बुडल्या. हांकां बॅगो पावता आसतल्यो, नाल्यार हांकां दिल्लीच्यान फोन येता आसतले. गोमंतक TV खातीर हणजूणच्यान स्नेहा असोटीकार. पणजेच्या नुस्त्या मार्केटाच्या बिल्डिंगेची सामकी चवथीकाय जाल्या. ही इमारत मोडटले आणि ह्या मार्केटान आशिल्ल्या मटन, चिकन आणि नुस्तेकारांची दुसरे कडेन वेवस्था करतले. ह्या खातीरचो सगळो खर्च महानगरपालिका करतली म्हणून महापौर रोहित मोन्सेरातान सांगले. तशेंच ह्या इमारतींतल्या वयल्या मजल्याचेर जायते बेकायदेशीर धंदे सुरू आसात, तांचेरूय आळो हाडपा खातीर ते सील करतले अशें लेगीत रोहित मोन्सेरातान सांगलें. पणजे नुस्त्या मार्केटाची इमारत धोकादायक जाल्ल्यान ती मोडपा विशीं पणजे महानगरपालिकेन मंगळारा नुस्त्या मार्केटांतल्या 12 दुकानदारांक नोटीसी काडिल्ल्यो. मात दिल्ले मुजती भितर सामान दुसरे कडेन व्हरप शक्य ना आनी महापालिकेन आमकां दुसरी सुवात दिवची अशी दुकानवाल्यांनी मागणी केल्ली. हे विशीं उलयतना महापौर रोहित मोन्सेरातान सांगलें की ह्या दुकानदारांक स्थलांतरीत करचेच पडटले. तशेंच तांची दुसरे कडेन वेवस्था करतले आनी ते खातीर लागपी निधीचो खर्च पालिका करतली. सो ते म्हणटा की पयलीं आमकां प्लेस दिया, देन वी वील वेकंट म्हणटा ते. See, now only people have to be relocated. First are those people at the bottom, the mutton vendors and chicken vendors and fish vendors. I am not interested in touching them at all. There are a lot of illegal activities that are going up on the top floors. We want to seal that first. Now we had issued demolition order for the building itself. Now those people had applied for a stay. Same people that we're sealing right now. So see, the building is unstable. Now like this building, people are saying that it would fall for 10 years. Now finally it has fallen.
I don't. If the same thing happens in the market, we're talking about the deaths of hundreds of people. So I'm not. Nobody wants to take that responsibility. So we want to clear that. I've told the mutton vendors and all those people the moment they want to be rehabilitated, I will fund their full cost. It's not an issue for me. They said they were happy with it. There's no problem. First, let me seal the building and make sure that nobody can access the building first. But anyway, now we want to I want to put up plans for the phase 3 of the market also. So I want to demolish that building and consolidate everything and relocate all the vendors into the new phase. So temporarily, if any arrangement has to be made, I've told them we'll make the arrangement for them. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर वर्षा अश्वेकर. कुर्टी फोंडा वाठारांत एका बायल पंचाचो घोव दादागिरी करता म्हणून थळाव्यांचो आरोप आसा. एका हावसिंग सोसायटीच्या सिवेज कामगाराक पंचाच्या घोवान मारबडय केल्या म्हणून फोंडा पुलिशेंत कागाळ नोंद जाल्या. पळोवया हे नेमके प्रकरण कितें. कांय दिसा फाटीं विधानसभा अधिवेशनात बायला पंच सरपंचांचे घोव दादागिरी करतात म्हूण भाजपाचो कुंभारजुंवेचो आमदार राजेश फळदेसायान मुद्दो काडिल्लो. हो एक पंचाचो मिस्टर म्हणजे घोव तेजो. म्हाका सांग तेका अलाउड आसता पंचायतीन भितर इनवॉल्व जावपाक? अशें आतां बायल जर पंच जाले जाल्यार हे सगळे घोव येता आनी पंचायतीन बसता डिलिंग करपाक. हे कितें चल्लां स्पीकर सर? हे तुमी खंय नाल्यार खंय तरी थांबोवंक जाय. आता अशेंच बायल पंचाच्या घोवाचेर दादागिरीचो आरोप कुर्टी खांडेपार पंचायतीचे वार्ड नंबर 10 दामोदर नगरांतल्या थळाव्यांनी केला. वार्ड नंबर 10तली पंच वांगडी संजना नायक हिचो घोव अण्णा नायकान खंय बेठेच कारण नासतना क्याजी स्कायलायन हे हावसिंग सोसायटीचे सिवेज पंप रुमाच्या ऑपरेटराक मारबडय केली म्हूण आरोप. तशेंच अण्णा नायक म्हणटा तो राती अपराधीचो येवन सतयता. हो आमचो सिवरेज ऑपरेटर बाबानी नायक, कायजी स्कायलायनाचो सिवेज आनी पंप रुमाचो ऑपरेटर. हांगसरची जी लोकल वॉर्ड पंच आसा संजना नायक आनी ताजो जो हजबंड आहा अण्णा नायक आनी ताज्या वांगडा आनी एकटो एक मेंबर आयिल्लो थंय आनी हिटेड आर्ग्युमेंट जालें सिवेज पंपा लागून आनी ताका कानपटार तांच्यांनी 4 आनी तकलेक थोडे आनी पायार 2-3 फावट मारून ताजें हें केलें, ताका इंजरी दिला. आनी आमचे एकूच प्रश्न आसा फर्स्ट की पंच मेंबर इलेक्टेड संजना नायक हजबंडाक कशें रायट मेळटा हांगा आमकां रातचें येवन टायर्ड जावन फोन करपाक, इन्स्पेक्शन करपाक, मारहाणी करपाक? म्हणजे ही गजाल घडली ती रातची घडली ना, ही काल घडली ती 1:30 ते 2 सुमार दनपारची जाल्या. आनी पयली इन्सिडंट जाल्ले आसा रातचे 10 येता हो. मेन मुद्दो कितें, लोकल पंचायत मेंबर ताजो हजबंड हांगा गुंडागिरी, फोन करप, झगडी करप, मारप हें चालू आहा. पळयत आमचो मेंबर जो आसा तेणें सांगलें ताका कितें बाबा तूं कितेंय करपा आहा तूं लिगली कर आनी पंच मेंबराक घेवन यो आनी एक्शन घे म्हणून. कोणें मारलो तुका? दोग जाण कोण तरी येयले वांगडा. कोण कापड बोला एकटो पंच म्हणटा येयला आनी म्हाका विचारपाक गेले. म्हाजे मातशें तोंडाक उदक पडलें म्हणटा बेगीन गेल्लो हांव उदक तोंडाक उदक मारता. ते म्हणल्यार तो व्हिडियो काडपाक लागलो. व्हिडियो काडटकीर मागीर म्हाका विचारपाक गेलो तूं कितें करता हें करता म्हणून कितें मारपाक लागलो. कितें आसा आनी मागीर हांवें सांगलें का म्हाज्या पंप पाड पडल्या आनी सारकें ना तें सारकें करता म्हणून. तूं विचार तेंकां वचोन म्हण कोण काय आनी मागीर येवन म्हाका हांवें ताका मागीर सांगलें आनी मागीर तो सांगपा सांगपाक म्हाका. मागीर हांवें सांगपा सांगलें आनी येयला म्हाका कॉला धरपाक हांवें कॉला धरपाक आनी मारपाक वयता तेन्ना आतां हाडयला गेलो खरो. आनी मागीर तो दुसरो येयलो तेणें म्हाज्या हातांतलो मारली. ओके. सो ह्या संदर्भात ते पुलीस कंप्लेन कितें केलें? आमी मेंटेनन्स आमची सोसायटी आहा रजिस्टर्ड, सो आमी कंप्लेन केल्लें आहा पुलीस स्टेशनार काल. ओके. आमी इन्फॉर्मेशन दिलां आनी समनिंग जातलें अशें आश्वासन दिलां आमकां पुलिसान. हांव सुरेश नायक, हांवेली कोटी म्हाका अण्णा म्हणून सगळे जाण वळखता, अण्णा नायक. आज आमच्या वाड्यार कितें जालें, एक बिल्डींग आसा कायजी स्कायलायन म्हणून, तिजें उदीक सकपीट सामकी लिकेज आसा, सामकी रस्त्यार व्हांवता. पयर तांच्यांनी पंप लायलो आनी ती सामकी भायर सोडटाली उदीक. म्हणून हांव विचारपाक गेलो तांकां हय हें उदीक तुमी अशें सोडूं शकना भायर, कित्याक तें बुरशें उदक सामकें. तो एकटो कोण आसलो पळय तो मनीस तो म्हाज्या आंगार येयलो आनी वाद करपाक लागलो तूं कोण काय म्हणून विचारपी. हांवें म्हणलें हांव एक ग्रामस्थ सांगल्लो असलें उदक तुमी भायर सोडूं शकना म्हणून ताका विचारलें. तरी आसतना तूं कोण काय म्हणपाक हांवें म्हणलें म्हाजी बायल पंच. आनी इतलेंच म्हणलें की म्हाजी बायल पंच आसा, मागीर लोकांची कंप्लेनी येवं शकता हांगा म्हणून तो सांगता म्हणलें तें उदीक सोडूं नाका. मागीर तेजेर तो बाचाबाची करपाक लागलो आनी तें उदीक सगळें भायर येता.
आनी आमी पयलीं हेल्थाक एक कंप्लेंट दिल्ली आसा तेजे बद्दल कांय दीस कायल्या बद्दल हेल्थान कांय कंप्लेंट दिल्ली आसा. आतां हेल्थ केन्ना इवन कंप्लेंट इन्स्पेक्ट करता ती पळया. सामको बिजी रोड, दिसांनी कितलेशेच लोक येता वयता, गाडयो भरपूर चलता थंय. सामको सावयवेऱ्या तो फोंडा बस स्टँड पर्यंत पावता तो रोड. ते उदीक खड्ड्यांनी भरल्या कारण उदीक उसळटा आनी हो श्रावणाचो म्हयनो आमचो. तो लोक थंय तेच पांय घेवन देवळान वयता. गणपतीचें देवूळ आसा आमचें थंय लागीं, वयर मारुतीचें देवूळ आसा. तुमी कित्याक एक्शन घेना काय म्हणून आमी ते हेजे बद्दल हेल्थाक बरयल्लें आसा नोटीस काड म्हणून. त्या डिपार्टमेंटान तेंची दखल घेवपाची. थळाव्या पंचायतो घोव जो आसा तिचो हस्तक्षेप हांगा चड जाता असो थळाव्यांचो आग्रह आसा. तर तेजेरूय कारवाई जावची अशी थळाव्यांची मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर कोर्टीच्यान हांव शेखर. रक्षाबंधनाच्या फाटभुंयेर सध्या दिवचलचो बाजार राख्यांनी फुल्ला. मात आजून खरेदीक तसो नेट येवंक ना. दुसरे वटेन ऑनलायन खरेदी आनी विक्रेत्यांच्या वाडपी आंकड्यांक लागून राखयांच्या वेवसायाचेर परिणाम जाता अशें पारंपारीक विक्रेत्यांचें दुखणें आसा. भयण भावाचे नाते घट्ट करपी परब म्हळ्यार रक्षाबंधन. येता त्या सोमारा म्हळ्यारूच 19 ऑगस्टाक ही परब मनयतले. रक्षाबंधन परबेच्या फाटभुंयेर दिवचलचो बाजार सध्या वेगवेगळे डिझायन आनी आकर्षक राखयांनी फुल्ला. सगळीकडे रक्षाबंधनाची उमेद फाकल्या. मात फाटल्या कांय वर्सांच्यान अपेक्षे प्रमाण राख्यांक गिरायक ना अशें विक्रेते सांगतात. तर वार्षिक पद्धतीनुसार आमचं श्रावण सुरू जाता आणि श्रावणात सुरू जाता म्हणजे आमचं आवडतं म्हणजे रक्षाबंधन. आमचा व्यापारी वर्गाक रक्षाबंधनाचं एक महत्त्व कित्याक आता ते आमी रोजीरोटी आमची वार्षिक पद्धतीनुसार. तर मागता की बाजारात लोकांची संख्या वाढल्या, गिरायकूय वाढला, पण दुकानांची संख्या वाढल्या कारणान मातशें आमकां त्रास जाता. तशेंच आता चालू परिस्थितीन अशें जाला की ऑनलायन कितें जाला तितून सुद्दां हो आमचो श्रावणाचो मेन धंदो रक्षाबंधन हो जाता आमकां आतां ऑनलायन चलता. आमकां ठोकरी येतात, दुसरी ठोकरी येता ती बाजारात आतां परत आनी ती राखी घेवन बसता. हे त्रास जाता. गोंयकारांनी मुद्दाम पूण गोंयकारांचेरूच लक्ष दिवंक जाय. कित्याक हो वर्साचो एक आमचो आवडतो रक्षाबंधनाचो आनी आमी आमच्यो भयणी वाट पळयता की आमी भयणी येतल्यो आपल्या भाव खातीर बरे बरे नवीन नवीन आमी आयटम हाडलेले आसता. तेंच्यानी येवन गोंयकारां कडेन लक्ष दिवचें आनी राखयो भरपूर घेवन वयच्यो. राखयांचें सांगपाचें म्हणजे उमेदीन बऱ्यो राखयो आसा, पूण खरी राखी म्हणटा ती पळय ही तुमी पळयात. एक टायम असो आसलो की देव कार्याक राखी व्हरताली. रुपयान एक विकूंक सुद्दां मजा येता आमकां. 3 रुपयान एक राखी ती देव कार्याक म्हणून व्हरतात. आतां राखयेन पूण भरपूर आहा. 2 रुपया ते 200 रुपया पर्यंत सुद्दां राखी पसंत सगळ्यांनी आपापली उमेदीन पसंत करतात. भावाच्या फुड्यान मोल ना एक म्हणा. तशें ते राखी जेन्ना व्हरोंक येता तेन्ना गिरायक उमेदीन आपल्यो राखयो पसंत करतात, मोला कडेन लक्ष दितात. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. ह्या आशिल्ल्या टी टायम बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम आपके प्रमोशन का एलिवेटर. पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय.